ती आमी बरी आनी वायट जेजूक समोर पळोवया. हांकां लागून चिंतनांक आनी भावनांक लागून आमची चाल उत्पन्न जाता. ही चाल जी आमकां एके वतीन सांकळांनी बांदून त्याच प्रमाणे आमकां वागूंक चलयता, आमचें जिवीत चलयता, तें सगळें आमी जेजूचें स्वाधीन करुया. जेजू, तुजे मदतीन, तुजे कृपेन, तुज्या आदारान म्हजें जिवीत बदलून अदीक तुजे सारकें जावंक शकता. जेजू, ह्या वेळार सगळें म्हजें आसा तितलें हांव तुजें स्वाधीन करीत रावतां, कित्याक तुजी कृपा म्हाका आदार दीत आसा. आनी हे गोठायेन हिंचेच वस्तूक म्हजें सवें चिटकून रावन आसतना तुकाच जेजू, तुकाच चिटकून रावतां. खूब पाटी हांवें म्हणलां की तुकाच हांव चिटकून रावतां, पूण भितरल्यान ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका आडायतात, पारो घालून म्हाका एके वतीन बंदखणींत दवरता, सांकळांनी बांदता. आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका महिमा, तुका अर्गावंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकार आठवण करता आमी गायोन. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. पोडव्याचोर तुका भोजन करता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता, सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या चंद्री आनी तारांचो मोग
उजळून फकून पोरगूण कोत्ता तोसो तूच सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. आमची भाव भयणां जी आयज आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांकां जेचू आमी तुजे सरशीं हाडटा आनी हाजीर करता. जी कोण काजाराचो दीस मनयतात तांकां आमी तुजे सरशीं हाडटा. जी कोण परिक्षा दितात तांचो आमी उगडास करता, तांचे पासत मागता, तांकां तुजे सरशीं हाडून तांकां तुजे सरशीं हाजीर करता. जी कोण इंटरव्यूज दितात तांकां तूं मदत कर सायबा, तांकां आमी हाजीर करता. जी कोण दुयेंस आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां, थोड्यांक कांकरू जाल्लो आसा, इतल्यांकूय आमी तुजे सरशीं हाडटा आनी तांकां हाजीर करता. बाकीचीं दुयेंस आसात पूण चड पेरीग आसात, घरांत वो हॉस्पिटलांनी आसात, तांची आठवण करता. थोडीं जाणां डायबिटीसीक लागून, बाकीचीं प्रेशराक लागून, बाकीचीं वेगवेगळ्या कारणांक लागून दुयेंस आसात. इतल्यांकूय आमी जेजू तुजे सरशीं हाडटा. तुजो हात तांचेर दवर आनी तांकां पेकोवणी दी जेजू. तीं तुजे सरशीं प्रार्थोन आसात. तुजो हात तांचेर लाय तो तांकां अणभव दी. तुजी शक्ती तांचे मदें वचोन तांकां पिकोवणी दी. आर्गांनी दिन वाज तुका जेजू, कित्याक कितलें बरेंपण तुवें आमकां दाखयता आयलय आनी आतांय तूं दाखयताय. पर्वत रचून येवच्या आदीं, पृथ्वी आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासणां थावन सासणांक पर्यंत तूं देव. वय जेजू,
बापा बरोबर आनी पवित्र आत्म्या सगळें तूं देव. मनशाच्या पुतांतुआनो चलात परतून. ह्या एकाच उतरा मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्यां मुखार 1000 वर्सां. उठच्या वेळार सोपण कशें फुलत्या तोंडावरीं मनशाचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हणल्यार बावून सुकता. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा, परतून ये. केन्ना पर्यंत रागाबोरीत रावतलोय. तुजे साकरांचे तुका चुचुरे दिसूं. वय सर्वेस्परा, म्हजे चुचुरे कोर. कित्याक म्हजेच वस्तोंगी हांव तुजे सोरशिलो पयस केल्लो. सैतानाचे बुलींत हांव म्हजें जिवीत चलयतालो. ताचे कडेन भूल नासलोली, पूण म्हजी भूल पळोवन तो तयार जालो म्हाका फुसलावंक, म्हाका फसोवंक. आनी हे परी तुजे सोरशिलो हांव पयसूय गेल्लो. पूण तुवें म्हाका स्पर्श करून म्हजे दोळे तुवें उक्ते केले. आनी हाका लागून हांव तुजे सोरशीं परतून येता, तुका बजूंक, तुजे सवे म्हजें सगळें जिवीत मांडून जिवंक. म्हाका कृपा दाखयली म्हणून हांव तुका आर्गां दितां, महिमा दितां, तुका वाखाणटां.
fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of us. Fill us with your power. Live inside of us. Yes, Jesus, we thank you for this time that you have given us to spend with you. You have given us the grace to come to this moment, to be with you, to pour out all that we are onto you, so that in surrendering all that is there within us, we will worship you full-heartedly, giving to you all our thoughts, our feelings, and our behavioral patterns. You love us just as we are, but you want us to surrender everything, repent and believe the good news you say to us. Yes, you enlighten us about our thoughts, our feelings, and our behavior. Lord, you have taught us over this time that at the level of the Spirit, are we with you or are we not with you? If we are not with you, then we are with ourselves. And that is how we can be centered either on you or upon ourselves. And when we are centered on ourselves, for a time we take control. But then it is the evil one who controls us, because he finds a loophole in our life. Then he governs us with all his lies, and we fall prey to them, because he entices us. Lord, thank you for showing us all of this, so that we can keep surrendering every thought of ours, because in our thoughts is also our feeling. And those feelings are controlled by our centering on you. When we are centered on you, come what may, we are always surrendering those thoughts to you. And so you enlighten us with your truth, so that we can see the hidden agenda that comes to us. Thank you, Lord, for showing us all of this inner dynamism of our life. And so we remember those who are celebrating their birthdays today, those who are celebrating their wedding anniversaries. In a special way, we would like to remember all the sick, the young and the old. Sick little bit
oh, very much steeped into sicknesses. We bring them to you, those who are at home and sick, and those who are in hospitals, those who are in special nursing homes. We bring to you those who are recovering from sicknesses. May they remain more firmly entrenched in you, so that you can continuously strengthen them as they get well, so that they do not fall into old patterns of behavior or thought or feeling. We remember all the youth and the children. We bring them all to you, Lord, and we ask you to touch them and heal them as well. And just as you took pity on the people who were constantly with you, you take pity on us as well and heal us, Lord, and strengthen us to become the persons that we are meant to be in you, so that in all that we think, say, and do with you, we may bring glory to the Father and fulfillment of our being in you. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. संस्काराकितल्या वोर्त्या साष्टांगी नमन कोता सोडून दिवन आदल्यो रीती सेवा तो नवोदता सैमाचे विषय आमचे Gospodat Gutamuka Tirvano Amso Baba Soy morte Vishoy Dina Pritisha Baba Kamcha Zoy Timon Putak Tacha Urgotun Kalzan Toda Wonduya Bakanuya Upsolya Tache Modlo Mokasha Pavi Atya Samsarko Kalte Pona Matyuya Sasna Sasna Amen. Tu intaka sorgin so uno diloi Sogla Samodacho Undacho Pratuya Devayaka Ochapacha Sanskaran Tu enamka tuja koshta mornaचा उघडास घडून दोलला तर तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर तूं जो जियेताय राजवट चलयताय
सासणाच्या सासणाक आमेन. मोकळ जिसू, मोकळ जिसू, दिमाक काळी, दिमाक काळी, तुझ्या काळजा सारखी. मोकळ जिसू, मोकळ जिसू, दिमाक काळी, दिमाक काळी, तुझ्या काळजा सारखी.